नमस्कार. गोवा टुडेत उष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मडगांवां सीझेडएमपीची जनसुनावणी साश्टीकारांनी तापयली. 725 वयर लोक रजिस्टर. चर्चिल प्रतिमा दिगंबर सिकेर सुनावणेक ग्रामपंचायत पावण्यार घेयात म्हूण तेम. पणजे कांपालार सीझेडएमपीच्या जनसुनावणेक बोवाळ. लाइव्ह व्हिडिओ दाखयना म्हणून वातावरण तापले. 180 वयर लोकांचे रजिस्ट्रेशन. सांजे 6 जाता म्हळ्यार लोक चल्ले भायर. दोन्ही डोस घेतिल्ल्यांक गोंयांत एंट्री दिवपा विशीं एक्सपर्ट कमिटीचो सल्लो मतींत घेवन निर्णय हायकोर्टान केले स्पश्ट. राज्यांत फाल्यां सावन गुरुवार बायलांक वाशिनांची मोहीम. श्रीपाद भाऊ पोर्ट्स शिपिंग ट्युरिझम राज्यमंत्री घेतलो ताबो. सिंधिया एव्हिएशन राणे एमएसएमई वैष्णव रेल्वे सोनोवालाक आयुष पोर्ट्स. सांजे प्रधानमंत्र्याची मंत्रिमंडळ बसका. गोंयांत जीएसटी डिफॉल्टा खातीर पयली अटक. जीएसटी लागत सावन पयलो अरेस्ट. वेर्णा मुख्तार ऑटोमोबाईल्साच्या शेख बापूय पुताक अटक. जीएसटीचे 21 कोटी आणि वेटाचे 11.5 कोटी डिफॉल्ट. म्हापसा अर्बन लिक्विडेशनाची दुसरी फेज. पयले फेजीत 28,000 अकाउंटांचे 207 कोटी क्लियर. दुसरे फेजीत रीण वसुली. तिसरे फेजीत मालमत्तेची पावणी. लिक्विडेटराचो प्लान. सांकवाळ हल्ल्याचे केशीत दोगूय हल्लेखोर मेकळेच. मुख्यमंत्री म्हणटा नावा कळ्यात. कोमिनीदादीची मेंबर म्हणटा खंडणीचो तपास करात. एक्टिव्हिजमाचो नावान खंडणी. आणि चोल्ला बंद अनमोडूय बंद. हायवेची कामां. बेळगांवां हेर कडेन वचपी म्हालाचे ट्रक गोंयचे शिमेर आडकले. कारवारचो रूट परवडना. ट्रकवाले म्हणटा एकदाची सुटका करात. मडगांवां साश्टीकारांनी सीझेडएमपी जनसुनावणी तापयली. लंच ब्रेक दिना म्हणून आदी बोवाळ. निमाणे अधिकाऱ्यांनी मारते घेवन ब्रेक दिलो. मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स. सुनावणेक 725 वयर लोक रजिस्टर. चर्चिल प्रतिमा दिगंबर आलेख सिकेरूय पावले. सुनावणी फुडें धुकलून ग्रामपंचायत पावण्यार करात म्हूण तेम. सांजे 6 जाता म्हळ्यार लोक सुनावणी सोडून भायर सरले. Why is this hurry? This hurry is because the government has been sleeping from the year 2012. This CZMP issue is part of the CRZ notification rules that were issued in 2011. गेल्ले खेपेकी हांगा रवींद्र भवनात असोच कार्यक्रम केल्लो. तो कार्यक्रम सामको हरिडली फास्ट करपाचो प्रयत्न जालो. त्या वेळाचेर आमी हांगा आयिले आनी आमी तेन्ना प्रिसायडींग ऑफिसराक तांकां सांगिल्लें दीस इज नॉट द वे ऑफ होल्डिंग पब्लीक हियरिंग. त्या वेळाचेर लक्षांत आयलें पब्लीक भायर आनी 50 जाण भितर. सो हाव यू कूड कॉल इट ए पब्लीक. आनी आमी तेन्ना सजेस्ट केलें की यू गो टू द विलेजीस. लिसन टू द वॉयस ऑफ द विलेजर्स. तांचें म्हणणें कितें आसा ह्या प्लॅनाचेर हें तांचे कडल्यान आयकयात. स्टडी करा. लेट जालां म्हणून कांय हरकत ना. कोविडाच्या पिरांनी गोंयकार घरा कडेन न्हिदतले पूण हांव वालोर म्हणटा गोंयकारांक. कित्याक आयज पळयात म्हाका लोकांनी सांगलां ते भाशेन 2 वरां जालीं 2 hours दे आर स्टँडींग इन दीस क्यू. एंड लेट मी टेल यू दे आर हियर बिकॉज दे लव गोवा. सगळें कित्याक जाता जो आज सरकार आसा कोणूय जावं तो कसलोय सरकार जावं ताजें इंटेन्शन जें आसा तें लोकांक हेल्प करपाचें ना. त्या सरकाराचें इंटेन्शन फक्त कॉर्पोरेट जो प्लॅन जाल्लो आसा तो लोकां मुखार आतां येवचो ना. इट इज ऑलरेडी बींग प्लॅन आनी सगळें जाल्लें आसा. सागरमाला म्हूण द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट जो आयला ना मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट जातून भितर एमपीटीक जे पावर दिल्या तातूंतल्यान पळयलें जाल्यार CZMP आनी तो पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट दोन्ही एक केले. कारण जे सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज आसात गोंयांत स्पेशली कोस्टल बेल्ट म्हणा जे तांकां CZMP लागता हांच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या लोकां बरोबर गांवच्या लोकां बरोबर कन्सल्टेशन करून आपापले ड्राफ्ट धाडिल्ले सरकाराक. पूण सरकारान ते सगळे इनकॉर्पोरेट न करता थर्ड पार्टी एजन्सीक घेवन डायरेक्ट आपलो CZMP केल्लो आसा जो कोल लॉबी खातीर आसा जो 6 जाल्यां गोंयांत कर्फ्यू चालू आसा. संक सुमार सगळे बंद जाता. ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम आसा.
लोकांनी पब्लीक हियरींग सोंपोवन घरा कडेन वचप केन्ना तुमी हांगा जेवणाची वेवस्था केल्या तुमी कोणाक कितें खावपाची वेवस्था केल्या सगळीं दुकानां आतां बंद जालीं लोकांनी करप कितें ही पब्लीक हियरींग न्ही ही प्रायव्हेट हियरींग सरकारान चलयल्या आनी त्या खातीर प्रोटेस्ट म्हणून सगळे लोक भायर सरल्या आणि हे सगळे पळोवन लोकांनी मेळून ठरयलां की आनी मागले हांचे कडेन की आमी आतां बंद करुया 6 वरां जालीं लोकांक घरा वचून फाल्यां 10 वरांचेर कंटिन्यू जातले आनी हाजे फाटल्यान एनजीटीची ऑर्डर ही आसा एनजीटी ऑर्डरीन क्लियरली बरयलां कितलेय दीस जावं कंटिन्यू करात सो जेन्ना एनजीटी सांगता कितलेय दीस जाले कंटिन्यू करात जाल्यार हांची जी नोटिफिकेशन तांणी काडलां जे पणजे कांपालारूय जनसुनावणेक बोवाळ लायव्ह व्हिडिओ दाखयना म्हणून सुनावणेक आयिल्ल्यांनी बरोच बोवाळ घालो उपरांत सुनावणी लायव्ह घाली कायदो सुवेवस्था सांबाळूंक मोठ्या प्रमाणात पोलीस फोर्स सुनावणी फुडें धुकलूंक राजकीय पक्ष एक्टिव्हिस्टांचो नेट 180 वयर लोकांनी ऑनलायन वा स्पॉट रजिस्ट्रेशन केल्लें राती मेरेन सुनावणी चलतली I would request you again, please don't get into egos, please sit over there, alert the people who are left to be speaking, speak to someone whom they know they're talking to. We can't talk to empty walls and empty screens. We include the people from GCZMA and everybody are there facing because you are insulting the government was talking from morning and I've been watching for the last 2 hours, you all have your back over there talking, who are we talking to? Who are we talking to? You all have been recording and we have become some typical guinea pigs for all of you to come record and send it. If you want the public hearing to go ahead, I am on record here. As a representative also of my person who wants to speak, I want the people who are there on this particular stage. That the collector is the chairperson to preside over the meeting. Who is there on your behalf on the stage to look at us? Yes, sir. Collector is presiding over. Then we would want somebody on the stage, maybe from your behalf, we want somebody on the stage. Sir, I am present here for the function. So please be present to see us. Sir, I have to take decision because I am presiding over this function. I request you to please take your seat. I have clarified the point. No, we cannot accept this because you need to be on record. Here, present. I am standing here. And you don't want to be there. I am here, sir. That is No, what I that am means you saying. don't want to be there facing us. The port area is extended without consultation and some bund, the Searlet line brought back to the bund after Environment Minister Mr. Nilesh Kabral, OSD Sanju Joglekar went to the strong room of NCNCM Chennai and got the full CZMP change. सध्या कोविडाचो प्रॉब्लेम आसा कोविडाच्या वेळार इतल्या लोकांक एकठांय करपाचें सारकें न्ही दुसरें म्हळ्यार पावसाचो टायम आमी सगळीं हांगा दशा पळयता लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता तिसरो टुडे इज अ वर्किंग डे कामाच्या दिसाक तुमी म्हणटा लोक आपले कामां सोडून हांगा ऑब्जेक्शन्स दिवपाक सो अशे खुबशे प्रॉब्लेम आसा जाता खातीर जितले लोक हांगा येवंक जाय आशिल्ले ते येवंक पावले ना Nowadays, our traditional access and pathways have been blocked. Our Goikas are not allowed. Our beaches have been purchased by the outsider. Our traditional access for the fishermen, our traditional access to Gaongaril people should be incorporated in this plan. श्रीपाद भाऊक पोर्ट्स शिपिंग ट्युरिझम राज्यमंत्री बुधवारा मोदी मंत्रिमंडळात नवे मंत्री जाल्ल्या कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांनी सकाळी घेतलो ताबो सिंधिया एव्हिएशन राणे एमएसएमई वैष्णव रेल्वे सोनोवालाक आयुष पोर्ट्स वॉटरवेज सांजे प्रधानमंत्री मोदीन नव्यांची पहिली कॅबिनेट आणि मंत्रिमंडळाची बसकाय घेतली पहिल्या दिसा सावन लागले कामाक म्हापसा अर्बनाचे लिक्विडेशनाची दुसरी फेज सुरू पहिले फेजीत 28,000 अकाउंट होल्डरांचे सुमार 207 कोटी दिले केवायसी वा स्पेलिंग चुकी सारख्या कारणांनी पैसे अडकल्ले दुसरे फेजीत क्लियर ते भायर रिणांची वसुली जातली बँकेचो लिक्विडेटर अँथनी डिसा प्रुडंटाकडेन उलयलो तिसरे फेजीत बँकेची मालमत्ता विकून 5 लाखावेले रकमेच्या खातेधारकांक क्लियर करतले So the phase 1 was we invited claims, but 30,000 claims came. The DCIGC examined them and they approved for 28,600 people, 27 crores out of 225 crores. So they have paid already. So basically that is phase 1. Some 5 crores 80 lakhs is pending not because of any shortcoming on the bank side, but the claimants have given some inconsistent information. Okay. There is some spelling mistake in their name, signatures are not matching, some kind of drawbacks are there. So we are contacting them individually and asking them to make those corrections. Phase 2 consists of two things. One is
those some 15 crores of about 1,300 people, their claims had been rejected by DCIGC in the first round. So we are re-examining all those. Plus, there are some persons who did not make claims. Now they have made claims late. So we have to process those to recover all the dues from the loanees of the banks. About 2,500 loanees were outstanding with loans principal amount of 51 crores. Over the last 1 year, some 1,000, almost 1,950 loanees have been recovered and some 12 crores plus interest has been recovered. So as of date, we have 1,500 accounts of 39 crores principal plus interest on that outstanding. Now we have taken out an OTS because we need to recover as much as we can. Of course, those that don't come forward, don't take advantage of the OTS, then we will continue with legal action against them. And finally, when this is done, we will take up the phase 3, which is sale of the non-banking assets or whatever buildings that we may own, either because they were bank properties or some properties which the bank got because they were mortgaged with the bank against loans which were not paid. And then that money will be used to pay up the balance over and above 5 lakhs, whatever can be paid. ऍक्टिव्हिस्ट नारायण नायक हल्ल्याचे केशीत सुपारी दिवपी कुरैया कस्टडीत, मात दोगूय हल्लेखोर हाताक लागना. नारायणान हल्ल्याचो सूत्रधार रमाकांत बोरकार म्हणून नाव घेतले खरे. ते वटेन साकवाळ कम्युनिदादीचे मेंबर खंडणीचे नजरेन तपास मागता. नारायणाचे आरटीआय ऍक्टिव्हिजम खंय खंडणीक केस सध्या क्रायम ब्रांचीक दिल्या. आरटीआय ऍक्ट म्हणजे सगळ्यो गजाली सारक्यो करपाक लागून तितून दुसऱ्याक छळाप येना, त्याचो यूज करून तूं जोडपाक लागता तेन्ना तो एकदम वायट. असली घटना जावपाक जायना, तेका आमी घटनेक महत्व दिना. पण जालें कित्याक, ह्या हितूर एक्स्टॉर्शन आसा काय ना हेचेर जरूर इन्क्वायरी जावपाक जाय की असली घटना घडल्या उपरांत त्या गांवचे लोक उठून येवपाक जाय आसले. आज म्हाका दिसना कोणूच त्या गांवचो लोक चवथाळ्ळा, तांकां वायट दिसलां. हें कित्या खातीर त्या आरटीआय ऍक्टिव्हिस्टा बद्दल गांवांत कळकळो ना, आनी ना जाल्यार कित्याक ना. मुरगांव चालू आशिल्ल्या हायवे प्रकल्पाच्या कामाचो नियाळ घेवंक आयिल्ल्या कडेन मिडियान मुख्यमंत्र्याक हे केशी विशीं गाठलो. हल्लेखोराची खंय नांवां कळ्ळ्यांत, तांकां सोदतात. म्हाका पुराय म्हज्या क्रायम ब्रांचीर आनी पुलीस खात्याचेर विश्वास आसा की रायट ट्रॅकाचेर आसा. जो कोण कल्प्रीट आसा ताका बेगिनात बेगीन ताका अरेस्टूय जातलो. ऑलरेडी जालाय बी. उरलेले सगळे जे आहा पळय न्हू ते अरेस्ट जातले. मुरगांवचो हायवे जाल्या उपरांत मुरगांव आनी वास्को शहरांतलो ट्रॅफिकाचो प्रश्न खंय सुट्टलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची मुरगांव मतदारसंघातली कामां, वास्को मतदारसंघातली कामां ही आमकां पुराय करपाची आसा. कोविडांतल्या काळांत बरेचशे आमी रिव्ह्यू घेवपाक पावलो ना. सिटींतले ट्राफीक सगळें कंजेशन कमी जावचें, MPT वयले सगळे ट्राफीक जे आसा ते आवट एंड आवट वयचे, हाज्या खातीर विचार करून आनी हो प्रोजेक्ट आमकां येता त्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत पुराय करपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गोंयांत आयतार सोमारा उटंगाराचे पावसाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. उत्तरी आंध्र दक्षिणी ओडिशाचे दर्यादेगेर कमी दबावाचो पट्टो जाल्ल्यान हवामानाचेर परिणाम जाला. 8 ते 10 जुलय मेरेन शिपडून पावसाचो येलो अलर्ट. 11 ते 12 जुलयाक ऑरेंज. गोंयांत आतां मेरेन मान्सून पावस 35 इंचाक तेंकलो. अजून मेरेन वर्साचे सरासरी परस पावस 2% उणे. गोंयांत जीएसटी डिफॉल्टा खातीर पयली अटक. 2017 जुलयात जीएसटी लागत सावन पयलो अरेस्ट. वेर्णाच्या मुख्तार ऑटोमोबाईल्साचो पात्रांव मुख्तार शेख आनी महीद शेख ह्या बापूय पुतांक ब्रेस्तारा सकाळीं भितर उडयले. तांचो एकूण जीएसटी डिफॉल्ट सुमार 21 कोटीचो. JMFCन तांकां सांजे जामीन दिलो. तांचे व्हॅटातूय 11 कोटीचो डिफॉल्ट आसा. स्टेट टॅक्स कमिशनर हेमंत कुमाराचे देखरेखीत डेप्युटी कमिशनर विवेक नायकाचे टीमीची कारवाय. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure?
visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. दोन्ही डोस घेतिल्ल्यांक कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट नासतना गोयात एंट्री दिवप काय ना ते एक्सपर्ट कमिटीचो सल्लो मतीत घेवन हायकोर्ट थारायतले. गोय सरकारान दोन्ही डोस घेतिल्ल्यांक एंट्री दिवंक कोर्टाची मान्यताय घेवंक अर्ज घाल्लो. प्रतिवाद्यांक हरकत आसल्यार 12 जुलै मेरेन जापेक प्राज. ते वटेन आरोग्य खातें गुरुवार बायलांचे लसीकरणाक फाल्यां सावन खासा मोहीम. पणजी महापालिकेत कबीर मखिजा पिंटो आणि किशोर शास्त्रीक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर केल्ल्यान दोगां सयत सीसीपी हायकोर्टाची नोटीस. एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिशान दोगांचे पात्रतेक कोर्टात हरकत घेतल्या. दोगांय कडेन खंय नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर म्हूण योग्य पात्रता आणि संबंधित मळार कामाचे ज्ञान अणभव ना. कोर्टान महापालिका आणि दोगांय कॉर्पोरेटरांकडच्यान 16 जुलै मेरेन जाप मागल्या. चोल्ला बंद उपरांत अनमोडूय बंद. बेळगांवा आणि बाकी कडेन वचपी म्हालाचे ट्रक गोयचे शिमेचेर आडकून पडल्यात. कारवारच्यान गेल्यार ट्रिपीचे जोडीचो सगळो पयसो डिझेलाक काबार म्हणून गाडयो पार्क करून मार्ग मेकळो करूंक ड्रायव्हर मागतात. कर्नाटकान अनमोड घाट हायवेच्या कामाक लागून बंद केला. चोल्ला गोय सरकारान बंद केला. ह्यो ट्रकांच्यो लायनी अनमोड घाट बंद केल्ल्यान कर्नाटकात रस्त्याची ही अशी परिस्थिती. हेवीवेट व्हेकलांक थंय आतां एंट्री बंद करून रस्तो जाग्यार घालपाचें थारला. मात गोंयांत आयिल्ले ट्रक परत वतले जाल्यार मार्ग ना. इकडे गोव्यामध्ये भाजी घेऊन काय एक दिवस सोडून एक दिवस. हां, मग आता तुम्ही गोव्याला येऊन कधी आलेला गोव्याला? आता सकाळी रात्री म्हणजे पहाटे पोचलेलो आम्ही आज. आता भाजी खाली करून आता घरी चाललो. येताना चोरला गाडी कुठे खाली गेली तुम्ही? पोचतो ना सर, आम्ही लेफ्ट टर्न घेऊन जाणार सर. पण वरती आता रस्ता बंद केलेला आहे, तसं काय तुम्हाला माहिती होतं? मला काय माहित नाही ते. आता इकडे मलेमला सोडत नाही तुम्हाला पोलीस? इथनं सोडलं तर आम्ही आमच्या तिकडे घरला जाऊ शकतो सर. मोल्या जो हेवी व्हेकल आसा त्यो कालच्यान गाडयो वयर वचपाक बंद केल्ल्यो आसा. ते कारण फाटले 3 वर्सां जाली रामनगर जे रस्त्याचें काम चालू आसा ते अजून पर्यंत कंप्लीट जावना. आणि ह्या पावसान इतली रस्त्याची हालत बिगडल्या की ह्यो व्हडल्यो गाडयो सुद्दां ह्यो खड्ड्यान मुरता. ताका लागून कर्नाटकान डिसिजन घेवन तो रस्तो बंद केला. आता चोडला बंद जालो, ते उपरांत मोल्या गेटूरूय ह्यो हेवी व्हेकल बंद जाले आणि फक्त वाया कारवार ह्यो गाडयो वचपाक मेळटा. सो ज्यो लायट व्हेकल आहा त्यो तांकां पयलीं जो टायमींग आसा त्या टायमिंगा मार्फत तांकां फॉरेस्टांतल्यान बेळगांव कर्नाटका वचपाक मेळटा. पण मोलेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. चोरलाय बंद. ट्रकवाले म्हणटात दोनूय घाट बंद जाल्यार कारवार मार्ग आसा, मात तो परवडपाचो ना. सगळो पयसो डिझेलाकूच काबार. सरकारान रातचो आसूं वा मध्यान राती मार्ग उक्तो करून एकदाची खंय सुटका करची. अरे ज़्यादा डीजल ज़्यादा होता है, पैसा नहीं दे ज़्यादा डालने के, ज़्यादा डीजल जाता है, इसलिए इधर रुका. जाने के लिए रास्ता नहीं मेरा. अभी इधर चोरला का भी रोड बंद है, उनका भी रोड बंद है. इधर से जाने का अभी मोबली जाने का है. 18 रुपये तो जाएंगे तो 7 लीटर डीजल जास्त बैठेगा. अभी इधर से ऑफिस वाला भी भाड़ा भी कम लगा रहा है. किधर से जाना मेरे को? बेळगावचे ड्रायव्हर गोंयान येवन उलयता. आमकां इतले दीस चोरलाची रोड चालू असलेले आमकां काय येना. मागीर आतां रिपेरी जाल्या, आतां अनमडसून वयताले, अनमडची रोड आमकां बंद केले. अनमडच्यान गेल्यार 2000 रुपये उरून आसलेले आमकां गाडयेन. आतां 1000 रुपये सुद्दां उरना कारवारच्यान गेल्यार आमकां. आणि इन्शुरन्स टॅक्स ते सगळे भरून आमकां भरपूर त्रास जाता.
तुम्ही आमकां मेहरबानी करून तुमची पाया पडटा आमी चोरलाची रोड आमकां चालू करून द्या. एक टायमींग द्या आमकां, रात्री तरी द्या ना तर केन्ना 2 द्या 3 द्या, केन्ना तरी एक टायमींग द्या. नाजाल्यार आमकां जायना, नाजाल्यार आमी गाडी हांगा सोडून गोंयान सोडून हांव घरा वयता डायरेक्ट. म्हाका बेजार येयला, जीव दिवपाची परिस्थिती जाला म्हाजी. 3 इन्स्टॉलमेंट भरूंक ना हांव. तुमचे पाया पडटा आमी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि कल्पेश गावस. मांद्रेचो आमदार सगळ्याच फ्रंटार फेल. मतदारसंघात कामां दिसनात, तरणाट्यांक काम धंदो जॉब ना. काँग्रेसीचो आरोप उदरगत करूंक म्हूण बीजेपीत गेल्लो जाल्यार आज मेरेन मांद्रेची कितली आनी खंय उदरगत केल्या ती खंय दाखोवची. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान चालीक लायिल्ल्या सरकारी हॉस्पिटलाचे काम कित्याक तडीक लागना काय म्हूण प्रस्न. आमदारांक मिनिस्ट्री मेळटली म्हणून सांगलेलें सगळ्यांक, ती अजून त्याची मिनिस्ट्री ना. सगळी यांनी फटींगपणां केलं. ज्या वक्तार हो काँग्रेसीन आसलो त्या वक्तार त्यांनी सांगलें आपलं CM पद मेळ्ळें तरी आपण बीजेपीन वयचो ना. हो कित्याक गेलो बीजेपीन? जे हॉस्पिटल, जे मुख्यमंत्री माननीय आमचो मुख्यमंत्री लक्ष्मण पार्सेकरान जे हॉस्पिटल केदे व्हडले बांदलेले तेका हेनी मुवमेंट कितें केला ती त्यांनी स्पश्ट सांगपाचें. कारण काय तुमचे भितर आता कलगीतुरो सुरू झाला न्ही. माझी मुख्यमंत्री आदलो आहा तो म्हणटा की ते जे आसत त्याची उद्घाटन तू करतो. हेचो अर्थ ते आदले प्रोजेक्ट. तुझो नवीन प्रोजेक्ट खंयचो? कलवड बांधणं, इतर बारीक बारीक काम करणं, हे मोठे प्रोजेक्ट ना. पण जाताना त्यांनी एक सांगलेला की मांद्र्याच्या विकासासाठी आपण गेलोय आणि मांद्र्याच्या भुरग्याच्या भवितव्यासाठी आपण गेलोय. तर मांद्र्याच्या लोकांचे भवितव्य आणि मांद्र्याच्या लोकांची कितक्या भुरग्याची कामां त्यांनी आतापर्यंत केली. पेडण्या हणखण्या धनगर वाड्यार 50 वर्सां जाली रस्तो ना. कितले आमदार मंत्री जावन गेले, रस्तो कसोच जायना. एके कार्यावळीक आयिल्ले कडेन मिशन फॉर लोकलच्या राजन कोरगांवकाराक गांवकारांचो इशू कळ्ळो. 8 ते 10 दिसां भितर भाटकाराक मेळून राजनान खंय थळाव्यांच्या आदारान रस्त्याच्या कामाक हात घालो. रस्तो नाशिल्ल्यान वाड्याक मोठो आदार. आता सगळे आमदार मंत्री सगळे उलोवन येयले, सगळ्यांक आमी हे केले, पूण मरे आमचे सबचल कसलेच जावंक ना. केले ते पळय सगळे लायटीचे आनी नळाचे. जरी 45 वर्सां जाली सर ह्या रोडाक आमकां हे रोडाचे हाल काडचे पडटा की आमकां शेतान वयतले जाल्यार त्रास जाता. आमची एक संघटना आमी रेडी केल्या की लोकल हे मिशन फॉर लोकल मातयेचें काम आमी केले, रोडाक घातले. त्याच पुरती आमी तितको रोड तरी तांकां असो हे करून दिला. कारण ते एक बारीकशी एक ओळ कसो आसा तिथून येताना खूप फावटी पाण्यातून पडलेली बी. आमचा तर गाव म्हणटा तो दत्तक घेतला आदर्श गाव म्हणून ह्या आमकां एक रस्तो ना. आमी मागीर विचार केलो, थोड्यांक जे जमीन मालक आसा तांकां मेळाचो प्रयत्न केलो. त्यांच्याशी गाठभेट घेवन आमी बेरेस्तार सगळं फायनल करून एक 8 दिसां भितर आमी एक माती घालून एक बरी घालून एटलिस्ट येवपा जावपाची सोय केली. अजून अर्द कोटी आसा, नक्कीच ह्या 2-4 दिसात तोय कंप्लीट जातलो. बाबू आमचो सदांच म्हणटा विकास केलो. अरे ह्या गांवांनी जर रस्तो ना ताका विकास म्हणटाले तुमी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.